बेसिकली जिल्हा परिषदाचे इलेक्शनाचो विचार दवरून आम्ही एक्सपांड करतात. हांव क्लियर कट उलयतां की तातूंत आमी फाटल्या दारांतल्यान काय ना. जिल्हा परिषद इलेक्शन कॉन्टेस्ट करून आमचे कॅन्डिडेट अशा जाग्यांनी जिखून हाडप जे जागे आज अनाथ जाल्या, अनाथ म्हणल्यार ऑर्फन जाल्ल्या. त्यांचे आमदार बीजेपीक सपोर्ट करतात वो बीजेपीक गेल्यात, पण ते वतना तांणी आपले वर्कर घेवन वचूंक ना. ते एकलेच गेले तांचे फायद्या खातीर. वर्कर थंय उरले आनी वर्करांक एक डिरेक्शन जाय. वर्करांक गोंयांत जे कितें चल्लां ते सारखें दिसना आनी गोंय फुडें व्हरूंक जाय, तांचो गांव फुडें व्हरूंक जाय. तांकां डिरेक्शन दिवपा खातीर आमचो पक्ष प्रोएक्टिव्ह आसतलो आनी ताचे खातीर आमी हे आतां स्टेप घेतात. तुमी पळयलां आमी थोडे दीस पयलीं दवर्लेचो असोच एंट्री केल्ली. आज आमी हांगा करतात आनी खूब जावपाचें आहा. आयच्यान ही एक सुरवात आनी आमी सारखे ऑन द ग्राउंड आयच्यान हांगा आसतले. आमचो फोकस आसतलो जिल्हा परिषद इलेक्शन आनीक हे चिंतूनच आमी फुडें सरपाक लागले. गरज आसा की जिल्हा परिषदाच्या इलेक्शनात तसो पैसो आनी पावर ना जावन पसून हे इलेक्शन एक युनिट टेस्ट हो मातशी तशी पळोवंक गेलो जाल्यार सेमी फायनल कशी जाता 2027 सालचे पयलीं. आनी ह्यो सगळ्यो टेस्टी फायनली सेमी फायनली येतात. तातूंत सक्रीय रावपाची गरज आहा. असोच आपूण रावचोच ना अशें सांगूंक जायना. पक्षाचे सिंबॉलाचेर इलेक्शन दवरचें पडटलें. रायचे खूब लोक आनी तांचे पंच आनी आदले सरपंच तांकां हांव आदार म्हजे भशेन करता. आज आमकां अशें दिसलें की आमी जर तांची कामां करतले आमच्या पक्षाक घेवनूच ती कामां कित्याक करची. फायनली हो पक्ष पडलो, हो मेड इन गोवा पार्टी आनी आमची डिसिजनां कितें बरें घेतात आमी ते हांगाच घेवंक शकता. आमचो हायकमांड म्हणटा हांगाच आहा. सो लोकांक ते इजी जातलें आनी ताचे खातीर इतले शेजारा आशिल्ले राय हेंय बी फातोर्डा भशेनूच फॉरवर्ड करचे म्हणून आमी हो स्टेप मारिल्लो आहा. पयलीं आमी ताका जी एंट्री करतात पयलीं तो तुमचे कडेन उलयतलो आनी प्रश्न जर कितें आसा जाल्यार तुमी विचारूंक जाता.